Yesterday, we have received a complaint from the tourists that three persons, suspected persons, have robbed their phone from one mobile from their while they were riding the bike. So we have registered an offence under section 379 IPC, and during investigation we have caught three persons, from which we found around 14-15 mobiles which we have recovered from them, along with one scooter on which they were doing all these snatching cases. In this case, one more minor person has been inquired, as he is also involved. So we are looking to see that more person might be involved into the case. Presently, we have arrested Nilesh, Rakesh, and Sunny into this case, and the investigation is in progress. इल्ल्या मजगती मडगांव गोगळात शकुंतला नायकाचे घर फोडून चोरांनी 22,000 कॅश आणि 5 लाखाच्या भांगरार हात मारलो. चोर खंय फुडले दार फोडून भितर सरल्यात. 2 सोरपोळी आले, एक मंगळसूत्र आले नेवे कालो सुद्धा ना, एक माथ्या मासे आलो, 2 माझे कानाचे पार आले, बुट्टू आणि रिंग आणि बारीक मातशी बारीक बारीक आणि 2 किती सांगू 2 आणि पैसे आले. पैसे कितले? माझे आसतले 10-12 हजार आसतले. आम्ही ते दुसू सांग मारले म्हाज्यान जायना म्हणून वचून शांती धाडून तेंचे पयशे हाडले. देवळां दितले म्हणून देवळां दिवंक पावले ना. आनी चोर भितर कशे येयले? बाबा खंय हांव नाशिल्लें बाबा, येवन हांवें पळयलें जाल्यार दार फोडला. लॉक फोडून भितर येयले? लॉक ना, बेश्टे ते गांवचोच वयर गॅलरीचे काडून दवरले. लॉक ते फुटपाचें न्हू बेश्टें. कट केला. आनी कितें वयलां? आनी पयशे येयले. पैसे आनी भांगर? भांगर आनी कितें जालां तें खबर ना, तें सगळें पडलेलें आहा थंय. आनी म्हाजे एक काकण आनी 2 काना बारी आशिल्ले आनी कांय नाशिल्लें. तेणी घर सारकें करता म्हणून हांगा दवरले आलमार हाडून दवरलेलें. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी श्यामसुंदर फट्टे.